सो म्हाका दिसता सगळ्याच जो इंटरव्यू पळयता तांणी अर्ली ऑनसेट टायप 2 म्हणजे कितें हे जावन घेवपाची गरज आसा आनी हे कशें कोणाक रिस्क आसा, कोण हे पेशंट कशें आयडेंटिफाय करचे जे रिस्क आसा. सो 3 म्हत्वाचे हे याद दवरूंक जाय. एक हो पेशंट ओबीस किंवा ओव्हरवेट आसता, लठ्ठपणा आसता, ताच्या आवयक किंवा बापायक डायबिटीज आसता, फॅमिली हिस्ट्री, आनी टिपिकली तांकां एखॅन्थोसीस जे आमी मेडिकल टर्म एखॅन्थोसीस म्हणटा, म्हणजे सिंपल ताचे फाटल्यान मान पयली जाल्यार काळे पॅच कशे दिसता, म्हणजे इन्सुलीन रेजिस्टन्स आसा ताच्या बॉडीन. अशे जे कोण पेशंट आसा ओव्हरवेट किंवा ओबीस, आवय बापायक डायबिटीज आनी फाटल्यान नेक मातशें काळें जाला, ताणें स्पेसिफीक काळजी घेवंक जाय. आपलो डायट सारको डायबिटीज जावचे पयलींच, म्हणजे तो भुरगो ऑलरेडी रिस्क आसा ताका अर्ली ऑनसेट जावपाचें, डायट सारको मॅनेज करचो, वेट मॅनेजमेंट ट्राय करचें, रेग्युलर फिजिकल एक्सरसायज करची, हातून तो प्रिवेंट करपाक शकता. व्हेरी इम्पॉर्टंट, जाका डायबिटीज अर्ली जाता ताका कॉम्प्लिकेशन सुद्दां बेगीन जाता आनी भयानक कॉम्प्लिकेशन जाता. सो त्या खातीर हाचेर म्हाका दिसता फोकस करपाची गरज आसा. बरोबर.